ब्लॉक प्रेसिडेंट सांताक्रूज काँग्रेस कमिटीचो. आमचे वांगडा आसा शमिला सिद्दीकी, स्टेट सोशल मिडिया कोऑर्डिनेटर, आणि म्हज्या दाव्यान आसा एडविन बेनिवास, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ सांताक्रूज काँग्रेस ब्लॉक. आम्ही 11 ऑगस्ट 2025 एक कंप्लेन दिल्ली की एडविन रावता पळय त्या पार्ट नंबर 23 बामण भाट ह्या वाड्यार 26 बोगस वोटर्स आहा म्हणून, आणि ते उपरांत ते इलेक्शन कमिशनान नोट घेवन तेंची नांवांय डिलीट केली. पण आता आम्ही एक एडविनान आणि स्टडी केली आपल्याच्या पाठाचेर, आणि ताका दिसून येयलें की आपल्याच्या पाठान 21 आणि बोगस वोटर्स आहा. तर एक कितें जालें, ती घरां न्हू, ल्हान ल्हान घरां, तांकां हाऊस टॅक्स 30 रुपीज 100 रुपीज पे करता. घरांची एरिया कितली ती पंचायती कडेन रिकॉर्ड ना. पण हितून जालां धाकटें घर आसलेल्यान एके हितून 20-20 30-30 वोटर आसूंक शकना, आनी एकाच घरान एकाचें नांव सपोज पाचोनगे, दुसऱ्याचें नांव आनी कितें, तिसऱ्याचें नांव आनी कितें अशें आसूंक जायना. ताका लागून आमी आयज एक कंप्लेन दिल्या इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्ट नंबर 23 बामण भाट, आणि हितून आमी सांगला 21 बोगस वोटर्स आहा. बिसाइड्स एडिशनल 4 वोटर्स जे थिंगासर आसले तेणी ते रेंटेड प्रिमायसीस आसली ती सोडून गेल्या. पण तांकां डिस्पायट ब्रिंगिंग इट टू द नोटीस ऑफ द इलेक्शन कमिशन ऑथॉरिटीज, देअर नेम्स आर स्टील फिगरिंग ऑन दिस इलेक्टोरल रोल. वो इलेक्टोरल रोल पळय आहा तेंचे तरी नांव अजूनय फिगर जाता. हाका लागून आमी तेंचे नोटिसा काडला आनी तांकां रिक्वेस्ट केल्या तुम्ही तुमचो प्रोसिजर कितें आहा तो फॉलो करा, पण तांकां ही नांव आमकां काडपाक जाय, बिकॉज दीज आर सॉर्ट ऑफ बोगस वोटर्स, बिकॉज दे डू नॉट रिजाइड देयर इन द गिवन एड्रेसीस, इन द गिवन हाऊसेस, आनी ते रावपाक शकयना, कित्याक ती घरां धाकटुली. आनी आमी कितें सांगलां, तुमी थिंगासर एक विजीट करा, इन्स्पेक्शन करा, आनी थिंगासर विजीट करता तेन्ना इन्स्पेक्शन ताका आमी एडमिनाचो नंबरूय दिला. ते पाठार विजीट करता आसतना थिंगासर तुमी कॉन्टॅक्ट करून ताका विजीट करप, फिजिकली व्हेरीफाय करपाक ते कोण रावता रावना ते. कित्याक आमकां दिसता ते प्रमाणे बीएलओन तांची नांवां ते खूंय रावता ते पळय नासतना थिंगासर एनरोल केलेले आहा. दुसरे आमी केलेले आहा, लेटर केलेले आहा इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्ट नंबर 14 किल्लावाडा चिमेन. हितून कितें जालेलें आहा, हितून आमकां 2 घरां गावल्या. एक घरान आमचे स्टेट मिडिया कोऑर्डिनेटर वा शमिला सिद्दीकी रावता, ताचो घोव आणि ताची भयण ही 3 वोटर आहा. पण त्याच्याच घराचेर आनी 5 वोटर लायलेले आहा, 5 वोटरांची नांवां. तेका जेन्ना आमचो रोल मेळ्ळो त्याचो घोव कामरान सिद्दीकी इज अ बीएलए ऑफ दॅट पार्ट, आनी आमचो एडविन इज बीएलए ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्ट नंबर 23. ताचो घोव जेन्ना पार्ट नंबर 14 बीएलए पळय आहा ताका पळय जेन्ना हो इलेक्टोरल रोल मेळ्ळो ताका कळोन येयलें आपल्याच्याच घराचेर 5 वोटर एक्स्ट्रा लायलेले आहा, आनी ते जाल्यार हिंदूच, 3 मुस्लीम. आनी जरी तर ताचेच घराचेर 5 वोटर एक्स्ट्रा लायलेले आहा जाल्यार खूंय कितें कितें जालां आसतलें. मागीर तेणें तो रोल घेवन आनी स्टडी केली, तांच्या शेजाऱ्याकूच पळयल्यार ताच्या घरान हिंदूचें घर, सुनीता रायकार हिचें घर, ती 3 जाणां मनशां आहा, सुनीता रायकार, सिद्धेश रायकार आनीक मनीषा सिद्धेश रायकार. ही 3 जाणां रायटफुल वोटर्स, पूण तांचेच घराचेर आनी 3 वोटर एक्स्ट्रा लायलेले आहा, आनी ते मुस्लीम फेथाचे. तांची नांवां मोहम्मद रफीक बागेवाडी, मागीर जफर सादिक बागेवाडी आनी शमीना मोहम्मद रफीक. म्हणून हितून कितें जालां, हितून दाखयता कितें, ऑथॉरिटीजो चॅक ना. आमकां दिसता ते प्रमाणे बीएलओ पळय आहा एक कितें करता, खंयचेय मनीस खंयच्यानल्यान हाडटा, खंयच्याय घराचेर हें लायता, पूण तांकां ते एक रायट क्रिएट करता फॉर दीस पर्टिक्युलर बोगस वोटर्स. तांकां एक रायटूय क्रिएट जाता, कित्याक तांकां तेंच्या घराचेर अननेसेसरी नांवां कशीं येवंक शकता. आनी मी फाटीं पळयलेलें की अशें
हिंदूचे नाव घराचेर मुस्लिमाचे नाव हे आमकां टिपिकल मेवली. 2 घरांचेर मेवली. मुस्लिमाच्या घराचेर 5 हिंदू आणि हिंदूच्या घराचेर 3 मुस्लिम. म्हणटकूच हे आमकां खंय तरी स्टॉप जालेले जाय. ताका लागून आयज आमी एडिशनल सीईओ पळय आहा सुनील मासोलकार, ही वॉज व्हेरी कॉपरेटिव्ह, ही लिसन टू अस. आणि ताणें आमकां इतलें सांगलें आतां फ्रेश रिव्हिजन जातलें पळय तेन्ना तुमी प्रॉपर हें घाला म्हणून. सद्या हें लेटर दी म्हणून घालो एटली. लेट देम डू द इन्व्हेस्टिगेशन. आनीक पूण हे न्हू हे मोस्टली माल प्रॅक्टिसीस चलता पळय त्यो खंय तरी स्टॉप जावंक जाय. पार्ट नंबर 23 चेर 21 प्लस 5 फोटोज पळय आहा 4 altogether 25 voters, their names has to be deleted. आणि हे पळय पार्ट नंबर 14 चेर हे पळय 5 वोटर्स हिंदू वोटर्स आणि मुस्लिम हांव दाखयल्या आणि दुसरे 3 वोटर मुस्लिम वोटर्स आणि हिंदू हांव दाखयल्या. तेचेर प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय आणि कितें तरी ते बीएलओ अकाउंटेबल करून बाबा कितें तरी सारकें तुम्ही काम करा म्हणून तांकां हो प्रोसिजर सारको करूंक जाय. इतलेंच आमचें मागणें. We went to the election commission and they were very cooperative. known as Suna, that I personally have 5 more voters in my house. They are residing in my house and I don't know about it. So we are actually 3 voters in my house. In Chimber, part number 14, the house number is 136/11. But there are 5 more voters showing, and that I came to know only because I started looking at who the roll is. I don't think you as a common man has this available. You won't have a voter list available to you to see whether your house has more people registered. Now, the election commission says you have to be jagrup hona chahiye, you should look for it. I don't know how many people go to the website of election commission to check that, but there is no possibility of checking whether it's a house number. If I put in my house number, I cannot search it. As it's a PDF which is encrypted. So there is no search option there where I can put my house number and look how many people are registered in that particular house. So that is something that we raise as a concern to the Election Commission of India, that they should make it easier for people. That if I enter my house number, I should get how many people are registered. That is one thing. The PDF which is encrypted doesn't allow us to search any name, any number, and if I have the house number and I don't know who is registered there, who else? Like in my case, the 5 people who were registered were different. I didn't even know them. Later on, I came to know that there is another house, and it's just not 2 cases. There are many more such cases in my area, and I have pointed it out. 2 cases we have submitted because they are clearly different from different communities staying together. Of course, we should stay together as communities. That Hindus and Muslims should be united, but that doesn't mean that you will put somebody in my house and show them as voters. So that's something we have raised concern with the Election Commission of Goa, and they were fair enough to say that when this new SIR happens, we are going to take care of it. But again, the concern is already people are voting from these houses, like from my house. These people have voted last time in 24 Lok Sabha. So how are they going to be putting things together? So there is another suggestion, apart from one suggestion, that is to give us access to search by house on the website. The second is, if we allow, our BLAs with BLOs can work together. So BLO and BLA, if they work together, it will be in sync. Otherwise, what BLO will do again, BLA will have to do double work. How this SIR is going to end up in the end with so much paperwork which BLAs will be doing if this continues. That's a request we have made to the Election Commission of India. Thank you. I'm just add करूंक सोदता की besides the representation आमी आता Election Commissionaक दिला, हांवेन representation मामलादाराकूय केला सेम. कित्याक पयलीं बामणभाटान
इन 25/11/2024 अशेंच हांवें लेटर केलेलें 26 बोगस वोटर्स आहा म्हणून आनी हे परत मागीर इलेक्शन कमिशनाचे नोंदरे काडले म्हणटकच हांवें आनी जॉन बाबान तेन्ना ते आतां सप्लिमेंटरी हेजेर ते नांव डिलीट केलें. सो आतां परतूय हांवें आनी 26 जाले ते 22+4 अगेन हे केला आफ्टर टेकिंग RTI इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर विलेज पंचायत. अशें आसा पंचायतीन ही घरां कोण वोटर्स आहा न्हू तेंची घरां registeredूच ना. हाऊस टॅक्स रिसीट आसता पळय दोज हाऊसेस आर नॉट registered like house number 370/3 हे पंचायतीन registeredूच ना मेसेज विलेज पंचायतीन. पूण तितून एक वोटर आहा सिरियल नंबर 53 सचिन इतागी म्हणून प्लस आनी एक घर आसा तशेंच RTI इन्फॉर्मेशन म्हाका मेवला तशें हाऊस नंबर 404/11A हे पंचायती रिकॉर्ड्सान नाच पण हेजेरूय वोटर आहा registered. So I have brought this all to the आमचे मामलादाराक लेटर केला आनी दाखयलो. प्लस एक घर धाकटी घरां 30 रुपीज ते हे करता हाऊस टॅक्स पूण तितून अराउंड 26 लोक बारा रावतात. हांव नको कशें ते डिफरंट सरनेम कोण मोरे इंगले कोण आय डोंट नो गोंडाली आनी कितें बा हे सगळे बामणभाटान जाता. आनी हांवें लास्ट टायमूय सांगला तेंकां की बामणभाटान ती एक एरिया आहा बान म्हणून थिंगा मातशे BLOच न्हू BLOचे बराबर आनी कोणूय एकलो जेन्युइन कोण इलेक्शन कमिशनाचो म्हाका BLA घेवन थिंगा इन्स्पेक्शन करपाची चड गरज आसा. एज ऑन डेट बामणभाटान अराउंड असलीच बोगस वोटर्स अराउंड 58 डिलीट जाल्या. आय हॅव ऑल द रिकॉर्ड 58 डिलीट जाल्या फ्रॉम द इयर 2022. सो इफ यू वॉन्ट आय कॅन शो यू. सो हिंगा चड हे आहा दिसता म्हाका आनी हिंगा मातशें इलेक्शन कमिशन आनी हेणेनूय मामलादारांनी ही नावां इमिजिएटली डिलीट करची म्हणून ते हांव नोको दिला जाल्यार हांवें फकत RTI मागलेली वेदर हाऊस टॅक्स रिसीट रजिस्टर झाल्याशिवाय नाही शकणार. होय टू डिफरंट सब्जेक्ट. आता the electricity connection that comes under different things, but we are concerned about voting, bogus voting. तुमच्या रजिस्टर नसलेल्या घराचे वोटर कसे झाले बरोबर. आता म्हणतात रजिस्टर ना म्हणतात जर त्या घरात लाईटीचे कनेक्शन दिलं उदकाचे कनेक्शन दिलं तर ते घर रजिस्टर जाम जाय जर ना रजिस्टर ते कनेक्शन मेळना न्हू. तेच न्हू ते आतां ऑथॉरिटीज आहा पळय ते ऑथॉरिटीज आहा पळय तेंच्यांनी फायंड आउट करूंक जाय. सगळेंच आमी फायंड आउट केले आनी तेंकां स्पून फिडींग केलें जाल्यार हें अशें इलिगलिटी आहा इलिगलिटी आहा तशें जायना न्हू ते. दीज आर देर आर सर्टन ऑथॉरिटीज दे हॅव टू फायंड आउट ओनली voting. जरी तर तुझे 30 रुपीज हाऊस टॅक्स पे करून तू रावता that proves that the house is very small. आता जरी तर ते हाऊस जरी तर तुझे 20 square meters आहा there you cannot expect about 40 people to reside. So that is the reason we have requested the election commission to visit the site along with our person BLA of that area and find out, do physical inspection and find out who are the genuine voters. ते तिंगासून ते गेले उपरांत कळलेले न्हू रिटर्न कितें ते रिटर्न दिलेले हे पळय दिलेले रिटर्न हांव तुका शेअर करता जाय जाल्यार दिस वी हॅव गिवन टुडे. This is the copy to the election commission and I have given a copy to the Mamladar. So this is also. So our concern is bogus voting. Yes. So other things, everything we can't spoon feed them. This is they have Water connection, electric connection that we are not concerned. My question is about the registration of In copy आमची आहे you can take a photograph. This is a original copy. We require for our file. BLO काय करिना हे दिसता की आता जाता ते मॅडमीन सांगले की लोकसभेक सुद्धा येणार त्याच्या पयलीं ते सगळे जाग्यार उडोवपाचें काम BLOचें. आता BLA येयला न्हू सो BLO आसलो BLO अशें दिसता. तो लोकलूच आसता अशें दिसता लोकलूच आसता. So BLO has not pointed it out. BLO has not pointed it out that there are discrepancies. तुम्ही कंप्लेंट करूंक ना BLOचेर. We have found it now. And
It's not one or two cases. पर्सनल BLO चेर आमी कंप्लेन करूंक ना. We have requested the election commission to rectify this. Because it's not one or two cases. There are many. पण इलेक्शन कमिशनराक जेन्ना तुम्ही सांगला तेन्ना कळ्ळें तेन्ना कळ्ळें पूण ते काम कोणाचें BLO Yes. तुम्ही तेन्ना BLO चेर कित्याक कंप्लेन करूंक ना की BLO हें केलां तेंका एक काम आमकां रेक्टिफाय केलें आवर पर्पज इज सॉल्व. We are not अशें दिसता तुमकां See, it is not just one house that we wanted It could be connected. prevailing That area for has, all. that area which I'm talking about has many houses like that. And it's not possible that I tell one BLO for one house and he'll do it, he'll do mine, but he'll not do others. तेंचें काम तें आता तुमकां कळ्ळें न्हू So आता that's BLO why ची we मिस्टेक have gone to आता the कंप्लेन commission. करतलो He will instruct the BLO to do BLO it. चेर कंप्लेन We have told आता verification आता कळ्ळें न्हू तुमकां आता BLO No, ची मिस्टेक it's a subject between them now to call the BLO and ask what is the, why these complaints are. सगळे तेच करतले तुम्ही हांगासर प्रेस कॉन्फरन्सीन करपाक येता तर सगळे तेच करतले तुम्ही आता कंप्लेन करतले प्रेस घेतले कित्याक प्रेस घेतले पूण आता मेन कोण आसा कल्प्रीट हितून आसा BLO तेच आता BLO चे तुम्ही complain करतले. नांवां घालूंक ना ही जेन्ना नांवां जेन्ना रेक्टिफाय जाता तेन्ना BLO कडसूनच वयता नांवां सो तुम्ही BLO ची कित्याक कंप्लेन करूंक ना पळय रिकॉर्ड्स आतां कडेन आहा इलेक्शन कमिशना कडेन आहा. इफ रिक्वायर्ड इलेक्शन कमिशनान ते रिकॉर्ड्स काडून BLO जरी तो रिपोर्ट दिला कितें रिपोर्ट दिला तो पळोवन तेका आपोवन तेजेर एक्शन घेवपाक जाता. दे आर फ्री टू डू. कितें आसा फाल्यां कशें आसा ते घेतले वयर रावतले तुम्ही फाल्यां मागीर आतां इलेक्शन आसतलें मागीर तुम्ही तेज्या पयलीं जेन्ना ना वी BLO विल एन्श्योर दिस हांव कितें म्हणटा BLO जर तुमी कंप्लेंट करीत न्हू जाल्यार तेंकां एक्शन घेवंक मेळटा न्हू फास्ट. No, that we will do. But the question is, it is not just one or two houses. There are many houses. Now, if we are going to talk to BLO, first we raise this objection because SIR is coming now. What our request is, they should make sure that the BLO does his job properly, and we need BLA together. If there is something that the BLO is doing, then there is a BLA to take care of it. So we wanted them to work in sync. This we have raised as a request. We don't know whether that will be accepted or not. But if there are BLOs doing some kind of discrepancies, then they should be pulled up. The Baman Bhatta no issue second time येयला. So they know actually, they should have taken. So And they should have they taken. have made a request also कि थिंगा physical inspection कोचे with to at least 2 or 3 competent authorities together. आम्ही तेच म्हणटा तुम्ही ऑलरेडी एकदा सुद्धा दोनदा कंप्लेंट करून अजूनही BLO चे एक्शन जावंक ना ते आपण सुद्धा एका विचारूंक ना काय ते तेव्हा आसतले तेंचो प्रोसिजर ते आमी नको. नाका तेच तरी अजूनही म्हणटा तुम्ही हें आसा आतां नांवां हें आसा कारण BLO तरी रिपोर्ट दिवंक जाय आसलो न्हू आतां तुवें कंप्लेंट केल्या कळ्ळें तुका तूं जेन्ना कंप्लेंट करता तेन्ना इलेक्शन कमिशन तेका आपूण विचारतलो आसलो आनी कितके आतां ऑगस्टान केला आतां कितके केले 6 म्हयने जाले अजूनही कांयच हें ना म्हणजे आजूय परत आमी रिमांड केला तेका इलेक्शन कमिशनर रिगार्डिंग सेम थिंग BLO चे कितें हें जाता पळय तें पयलीं विचारला आमी. सो ते म्हणटा कितें आमकडे ते कांय करूंक जायना हें कितें फुडें म्हणटा तो आतां प्रोसिजर चेंज जातलो SIR करता तेन्ना BLO चे बराबर मोस्टली आमी DLA धाडटले. So हय अशें एक हें केलां. So if that happens, then it will be very good. And now since there is a complaint already there with regards to the BLO, they will have to make sure that the BLO does its job properly. That's one reason that we have gone there directly. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.